तुमी आतां जवळ जवळ फाटलीं 2.5 दशकां वेवसायीक रंगभुंयेचेर आसात. आयज सुची आसात किंवा राजदीप आसात, एक ब्रँड जाला. आनीक हांव जाणा कांय गांवांनी म्हाका एक उगडास जाता की नाटक जाय आशिल्लें गांवांत, आनीक तांणी तुवें ना म्हणून सांगलें तांकां त्या दिसाक शो आसा म्हणून. आनीक दुसरें तुजें एक नाटक आशिल्लें, हातूंत भितर फक्त राजदीप नायक प्रस्तुत, कला चेतना निर्मीत. सो ताणें सांगलें आमकां राजदीप नायक प्रस्तुत म्हणून तितले लेबल सुद्दां उरल्या पुरो, पूण आमकां गांवांक आमचें नाटक जाय तुजें. सो कशी ही तुमकां जी आवड आसा नाटका बद्दलची ती कशी तयार जाली भुरगेपणांत दोगांयकी? कशी आसा पळय, राजदीप नायक नांव हें करपा फाटीं हांव जेन्ना स्टेजीर चडटा पळय हांव बाकीचें सगळें विसरता. कारण ती 2 वरां लोक आमकां पळोवपाक आयिल्ले आसता. गजाली आमच्यो दुख्खां बाकीच्यो आमच्यो झगड्यो बिगड्यो सगळ्यो आमी घरा दवरता आनी ती 2 वरां जर तूं प्रामाणीकपणान दिवची आनी फाटल्या सातत्यान 25 वर्सां दिता म्हणून ते राजदीपाक सोदता. सुचिता जेन्नाच्यान मेळ्ळा तेन्नाच्यान आमची एक जोडी जाल्या आनी आमची मिक्सिंग फिक्सिंगा वेळार किंवा मागीर फिरंगी फटासा वेळार आमचे जे कलाकार आसा पळय ते प्रामाणीकपणान नाटक करता. म्हणून आयज कला चेतनाक फक्त कला चेतना नांव असले लोक जाता. हेच आमी 25 वर्सां आदीं जेन्ना नाटक निकतेंच सुरवात केल्लें तेन्ना आमकां ऑडियन्स आसनाशिल्लो. पूण काळ गेलो, 1-2 वर्सां 3 वर्सांनी आमकां लोकांक विश्वास बसलो की हांची नाटकां विनोद आसात, पूण तातूंत कितें तरी तकलेक म्हणजे पुंडलीक बाब सतीत म्हणटा नाटक जेन्ना पळयता तेन्ना तूं 2 आंगां वयर सरलेलो आसपाक जाय. हें आमी सदीत आज मेरेन आमच्या नाटकांनी हें दवरलां. म्हणून तुमी म्हणटा तें कोणूय विचारीत जाल्यार आयज जर कला चेतना निर्मीत किंवा राजदीप नायक प्रश्न हें आसत जाल्यार लोक येता, कारण एक विश्वास आसा. तो विश्वास आमी मेळयला. हांव मदींच म्हणजे आडोवपाक सोदता राजदीपाक. एक्चुली राजदीपा बद्दल जर उलोवपाचें जालें किंवा राजदीपाचें नांव वेपळा सुचीचें नांव नाटकाच्या हातून इतकें नासत, पूण राजदीपाचें आनी कित्याक खातीर जाल्यार राजदीपाच्या कलेन म्हणा सातत्य आसा, प्रामाणीकपणां आसा. तो जेन्ना स्टेजीचेर वता न्ही तो सगळें विसरता. म्हणजे तो देहभान विसरता, तो खाण जेवण विसरता, तो म्हणजे तो वता आनी पयलीं बाबा लोकांक सावंड पावतलो काय ना किंवा तें नाटक तो रातभर न्हिदना एकदां. कमिटमेंट जो म्हणटात पळय न्ही तो कितें तो ताजे कडच्यान शिकचो आनी त्या कमिटमेंटा खातीर आनी तो जें करता तातूंत प्रामाणीक आसा म्हणून तो आयज मेरेन. कारण बाकीचे खूब जाणां आयले आनी खूब जाण राजदीप जावपाक सोदतात. म्हाका ताका क्रेडीट दिवपाचें ना. राजदीप तुवें मिक्सिंग फिक्सिंग नाटकाचो उल्लेख केलो. तुमचे दोगांयचें पयलीं नाटक तें बरोबर ना. एनीवेज म्हाका जो प्रश्न विचारपाचो आसा तें तुमचे दोगांयचें मिक्सिंग आनी मागीर फिक्सिंग कशें जालें काय? मिक्सिंग फिक्सिंग हाजी हंस थिएटराची हें आशिल्लें वर्कशॉप आशिल्लें. तातूंत म्हाका कशें आसा नाटक जरी आमी करता खुबशे कलाकार कशे आसा नाटक करपाक सोदता पूण ताका बेस कांयच शिकपाची ना. पूण म्हाजें प्रामाणीक मत जर तबलजी शास्त्र शिकता, पेटीवालो शास्त्र शिकता जाल्यार प्रत्येक कलाकाराक निदान बेजीक तरी शास्त्र करपाक जाय. आनी हेजें क्रेडीट हांव विजय कुमाराक दिता. विजय कुमार नायक ताज्या अंडर म्हणजे दोगांय आमी ताज्या अंडर ट्रेन जाल्या आनी एका थंयच मिक्सिंग जाल्लें आनी मागीर थंयच फिक्सिंग जालें. ना तशें जाल्यार हांव सांगता की हाणें म्हाका पयलीं सांगलें की नाटका खातीर यो म्हणून. ओके, हांवें नाटकान काम करपाक मेळटलें आनी प्रोफेशनल वेवसायीक नाटक म्हणून पयलोच अनुभव आशिल्लो. सो हांवें घेवपाचो ठरयलो हो अनुभव. त्या वेळाचेर घरच्यान मातशी हें चालू आशिल्ली पूण तरी बंडखोरी करून गेलें. पूण मागीर तो मोठो हुशार प्रोफेशनल न्ही कितें जालें तरी नाटकी हेका जर अडकयलें जाल्यार कायमचें मेळटलें. सो अडकयलें आनी हांवूय अडकलें. वेवसायीक नाटकाचो उल्लेख सुजी तुवें केलो की सुरवातेक ह्या हातूंतल्यान म्हणजे हौशी हातूंतल्यान ह्या वेवसायीक रंगभुंये कडेन येवपाचें कशें येवं जालें? कारण तुमी जेन्ना आयिल्ली वेवसायीक रंगभुंयेचेर तेन्ना तशें कोंकणी नाटक वेवसायीक नाशिल्लें ना. 98 राजदीपान सुरू केल्या. 2000 हांवें राजदीपाच्या ग्रुपान एंट्री घेतल्या. सो त्या वेळाचेर म्हाका म्हणजे नाटकाची आवड म्हणून हांव आयिल्लें सुरवातीक. कारण हौसान बालनाट्य करताले, ताच्या उपरांत स्पर्धेन थोडी नाटकां केली आनी मागीर जेन्ना राजदीप कारण नाटकाचे इतले पिशे आशिल्ले तातूंत भितर डेली नाटक करपाक मेळटलें हें एक तकलेर भूत चडिल्लें. सो घरा कडेन कन्विन्स केलें, राजदीपाच्या ग्रुपान आयलें. पूण मागीर हौशी नाटक म्हणजे कितें म्हणजे जे आमी पळय निम्न वेवसायीक म्हणटा तें नाटक म्हणजे कितें तें कळ्ळें. कारण जेन्ना म्हाजो काळ आशिल्लो न्ही खूब डिफिकल्ट काळ आशिल्लो. त्या वेळाचेर नटी म्हणून ताका वेगळ्या नजरेन पळोवप. पूण न्ही म्हजी एक सडयतोड स्वभाव आशिल्ल्या कारणान हांव तांकां न्ही वचून सांगतालें बाबा जसो तुमी पळय म्हणजे जेंट्साक रिस्पेक्ट दिता तसो ताका लेडिसाक दिया. कारण आमी कोणाल्या फॅमिलींतल्यान आयल्या आनी रिस्पेक्टान आयल्या हांगा कला सादर करपाक. पूण गजाल अशी जाताली म्हणजे नटी म्हणप, नटी शब्द वायट न्ही पूण ह्या शब्दान टोनान नटी म्हणून आयला. पूण जालें कितें की
खूब वर्सां ह्या क्षेत्रान आशिल्ल्यान दुसऱ्या वर्सा थंय रिस्पेक्ट मेळपाक लागलो. तिसऱ्या वर्सा तो रिस्पेक्ट आनी वाडलो. चवथ्या वर्सा पळोवपाची नजर बदलली. सो हो काळ गेल्या उपरांत मागीर ग्रुपान आनी राजदीपान म्हणजे वेगवेगळे एकूच पयलीं आमी ग्रूप घेवन आशिल्ले, पूण मागीर कितलेशे आमचे 5 ग्रूप आसा. 5 ग्रूप आसा. सो तातूंत 5 कलाकार, पूण तांकां तितलो त्रास जावना. पूण जो त्रास म्हाका जाल्लो, पूण त्या त्रासाक हांवें तोंड दिवपाचें ठरयलें आनी एक बरो एग्जाम्पल सेट आनी खूब फावटी कशें जाला ऑर्केस्ट्रा पळोवपी ऑडियन्स आसा पळय तो नाटकाक बी येता आनी असो शेवणी मारप किंवा डिस्टर्ब करप येता. सो आमी सडेतोड विचारना थंय. आमी कोणाक कोण मारतले बिरतले अशें भयान न्हू. बाबा तुजें कितें प्रॉब्लम जालो अशें विचारलां. आनी त्या वर्साच्यान थंय डिस्टर्ब करपी त्या वर्साच्यान ऑर्गनायझर तांकां चिमटे काडून किंवा थापट मारून कुशीक काडला. आतां तो काळ टोटल आतां बदलला. बदलला. आतां येवपी लोकूय, कारण पयलीं ते ऑर्केस्ट्राचो तकलेनूच घेवन येताले किंवा नाटकान ते नाचतले आनी कितें करतले तांकां फक्त आमी केरावपाक येतले म्हणून. पूण ना, आतां काळ खूब बदलला.